नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयाक एक जो इश्यू सामको गाजता तो म्हणजे ST समाजाची जी संघटना आसा उटा तिचेर एक पिटिशन फायल जालें. ताज्या फाटल्यान तेजेर बंदी आयली आनी आज सोमाराक उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी मडगांवाक एक पत्रकार परिशद घेवन हे एक सुनियोजीत कारस्थान आनी आमचेच कोण तरी लोक सामील आसून समाजाचेर अन्याय करतात असो आरोप केल्लो आसा. आनी ह्या फाटभुंयेचेर आमी जे उटाचेर पिटिशन घाल्लें त्या पैकी एक आशिल्ले रवींद्र वेळीप हांकां हांगा चर्चेक आपयल्यात. रवींद्र, पयले येवकार तुका. आनीक म्हाका एक सांग, सद्याक आमी आजची प्रेस कॉन्फरन्स किंवा तो इश्यू हाजेर येवचे पयलीं एक की तुमची सद्याक STचे जे कोण आसात तांची मेन मागणी आसा राजकीय आरक्षण मेळपाचें आनी ती मान्य जायना. अशे वेळार सगळ्या ST समाजांतले जे लोक आसात, सगळे नेते आसात, ताणें एकठांय येवन गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडून ही मागणी मान्य करून घेवपाक जाय आशिल्ली. अशें आसतना सरकारांतलेच हातूंत भितर दोग जाण, दोन कडेन दोग जाणांचे दोन STतले भितरले दोग जाण, तुमी स्वता तुमची जे 8 संघटनाची मेन उटा हे केले तातले 6 संघटना कशी वतात आनी ST आमची उटाची समितीच बेकायदेशीर असो एक हे करतात, आरोप करतात. सो हे सगळे पळयल्यार तुमचो जो मेन कॉज आसा तो खंय तरी हॅम्पर जाता दिसना काय. तुमचे म्हाका खबर ना तुमचे ते एकामेकाचेर कितें तें वलचड जावपाची ह्यो गजाली काय आनी हे तें म्हाका खबर ना. पूण अशें जर ओवरऑल जर सादे मनशाक जर पळयलें ST समाजांतलो जो भायलो आसा ताका दिसना की STच सारके नात आनी हे आनी कितें मागणी करता अशी परिस्थिती दिसना काय. म्हणून कितें जाणा, आयज तुमी जे प्रेस कॉन्फरन्साक जे आयकले पळय तें अर्ध सत्य आसा. हय, हें पूर्णपणे सत्य ना. ताजेर येवया. हय, अर्ध सत्य आसा. सो तुमी आतां म्हणटा पळय न्ही की आमची राजकीय आरक्षणा सारकी येदी व्हडली मागणी जी आतां पार्लमेंटान आसा आयच्या दिसाक आनी ती पास जावपाची आसा, तेन्ना आमचे मदीं दुफळी कित्याक? एक्चुली हांव ह्या नदरेन पळयता की ही दुफळी न्ही तर ही दुफळी आसलेली ती एकठांय करपा खातीर हो प्रयत्न. ओके. कित्याक आज पर्यंत हो आमचो उटाचो पयलींचो अध्यक्ष असो म्हणचे पडना आतां प्रकाश वेळीप जाल्यार सुद्धा तो एक्टिविटी करपाक शकना. सो बरें म्हणया तेका उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप स्वय घोशीत म्हणटा हांव तेका. ओके. आनी आमचो दुसरो विश्वास गावडे हेंच्यांनी केन्नाच आमच्या समाजाक एक कडेन येवपाक दिवना. कित्याक हेंका न्ही कितें जालां, हेंका ते फक्त संस्था ज्यो आसा पळय न्ही ते आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर जाय. कश्यो हांव तुमकां सांगता. गोमंतक गौड मराठा समाज हेजें 2024 9 ऑगस्ट जो आमचो वर्ल्ड ट्रायबल डे आसा पळय त्या दिसाक आमचें इलेक्शन ठरलें आसलें. कितल्या वरांचेर? 3 वरांचेर. आनी आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें की हे फावटी विश्वास गावडे हो अध्यक्ष म्हणून बदलपाचो. कित्याक सतत 3 टर्म ते थंय रावलो त्या हेजेर, कसलेंच काम करूना. उतल्यान तो आदिवासी भवनाचा विशयाचो व्हडलो घोळ करून आमच्या समाजा भितर जी बारीकशी दुफळ आसली ती येदी व्हडली करून घातली स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर. म्हणलें की ना, एक फावटी आमी अध्यक्ष बदलपाचो. तर हेंच्यांनी कितें करचें सांग पळोवया. इलेक्शन नोटीस कितल्यांक काडली? 3 वरांचेर. आनी जशें जशें आमी सगळे आमच्या युथाक लोकांक मोबिलायज केलें की बाबा हे समाज हिता खातीर एक टर्म तरी ह्या विश्वासाक आमी दवरून एक बरे मनशाक थंय घालया. कोण तो डिसायड जावनासलो. आमी तयारीन गेल्ले की कोण तरी एकटे बरे मनशाक ते समाजाचो अध्यक्ष करपाचो आनी एक टर्म ताका दिवपाचो. हेंच्यांनी कितें करचें सांग? 3 आपयले जे नोटीस काडलेले पळय दोनाकच हेंच्यांनी दोनाकूच हेंच्यांनी अध्यक्ष म्हणून एका निवडून काडलो. कोणाक निवडून न्ही, घोशीत केलो. इलेक्शन बी कांय जावना. आनी एक करपी कोण सांग? प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून प्रकाश वेळीप. ओके. आतां हांव कितें म्हणटा, तुजे कडेन नोटीस आसा 3ची, तूं 2 इलेक्शन कशें घेवपाक सोदता? आतां इतलें सगळें जालें न्ही, ओपोज बी केलो न जुमानता. कित्याक सत्तेचो हे पावर न्ही त्या टायमाचेर, कळ्ळें न्ही. आपूण सरकारा बरोबर आसा, CM म्हाजो, सरकार म्हाजें, तुमी कितें करपाक शकता आपलें, ह्या प्रकारचो एटिट्यूड. हांव बरोबर 2:15 वरांचेर न्ही थंय पावलो, खंय बाळ्ळी आदर्श भवना पळय थंय. आनी पावतनाच म्हाका सकयल दाराक न्ही आमचो प्रकाश सर मेळ्ळो. हांव केन्ना मेळ्ळें जाल्यार सर म्हणून ताका हांव जाप करता, कित्याक आमचो व्हडलो सिनियर, आमच्या पेक्षा कितलेशे चड पावसाळे तेणें पळयला. सो हांवें ताका एकूच रिक्वेस्ट केली की सर म्हणलें पळय हें जें तुमी केलं पळय न्ही तें म्हणलें योग्य ना.
तुम्ही म्हणले लोकांक 3 आपयता आणि 2 तुम्ही इलेक्शन घेता. तुमकां जर विश्वास गावडे म्हणून अध्यक्ष जाय न्ही, करा तुम्ही तेकाच करा, पण ते लोकशाही पद्दतीन करा. आतां जाल्यार आतां आमी परत इलेक्शन घेवया आणि जे समज जर तेजे कडेन जर तितले फोर्स आसा जावं तेजे कडेन तितले जर लोक आसा तर तेका जावं दी न्ही अध्यक्ष. त्या वेळार कितें म्हणजे सांग, तुम्हाला बोवाळ आयकून सगळे पुलीस एकठांय जाल्ले. त्या पुलिसांक सांगता हे आदर्श भवन खंय, आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी, ह्या लोकांक सगळ्यांक खंय भायर काड न्हय. कितें सांग पळय, तूं एक सिनियर लिडर आतां, तुका ही भाशा सोपना. आतां मागीर म्हाका सांग, मागीर आमी कितें करचें पडलें, कंप्लेन करची पडना. मागीर वचून की हेंच्यांनी इलेक्शन घेतना आसतना एक डिक्लेअर केलें म्हणून अजून कांय जावं ना. हें सगळें जालें उपरांत जेन्ना पेटिशन म्हणजे कंप्लेन आमची हियरिंगा आयली पळय, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान ती मुद्दो उपस्थित केलो. कितें पळय, हो समाजाचो प्रश्न, तुमकां जर दोन्ही पार्टीक जर एमिकेबली जर सोल्युशन काडपाचें आसा जाल्यार तुमी काडा, कळ्ळें न्ही. कित्याक हेजे परिणाम समाजाचे जावपाक येता आणि आमकां तें मान्य जालें. हांव म्हणटा एज अ कंप्लेनंट आमकां मान्य जालें आणि आमी थंय प्रस्ताव दवरलो. हय, आमकां जाय जाल्यार एक शॉर्ट तुमी डेट दिया, तेजे तो मेरेन आमी एक आमचे भितर एक मिटींग करता आणि मागीर ते प्रकरण घेवन फुडें वचपाचें काय ना वचपाचें तें आमी मागीर ठरयता. फक्त इलेक्शनाचो प्रश्न न्ही. ते समज जर म्हणटा आपूण परत इलेक्शन घेवया आमी, जाल्यार प्रश्न सुटावो जालो. कित्याक म्हाका अध्यक्ष जावपा नाका आनी कोणा अध्यक्ष जावपा नाका आसलें. आमकां फक्त विश्वास गावडे थंय अध्यक्ष नाका आसलो, कित्याक 3 टर्म म्हळ्यार ते जवळपास 9 वर्सां तेणी कांयच काम करूं ना समाजा खातीर. तेन्ना थंय एकटो आसलेलो सुभाष पट्टीकर म्हणून, सुभाष पट्टीकर आनी विश्वास गावडे, प्रकाश वेळीप तेन्ना ना, हें जाता तेन्ना हेंच्यांनी कसलेंच कांय डिस्कशन करनासतना चल या आमी मुखार वचपाचें आतां आनी माघार ना, कितें जाता तें मुखार पळोवया. जाल्यार आयज तुमी कसले रडगाणी घायता? ताका अधिकार ना त्याच तुमच्या कंप्लेनीक लागून गोमंतक गौड मराठाचे तांचे ना. तेका आनी एक कारण आसा पळय, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान ती कमिटी ऑन रेकॉर्ड घेवूं ना आनी ताका सांगलें की जो पर्यंत मॅटर डिस्पोज आपूण करना तो पर्यंत कसलीच एक्टिविटी करपाची ना, जावं कांय करस्पॉन्डन्स करपा ना. इतलें सगळें आसून, तुमचेर निर्बंध आसून, तुमची कमिटी ऑन रेकॉर्डाचेर नासतना तुमी समाज सर्टिफिकेट दिवपा लागले. आमकां समाज सर्टिफिकेट दिल म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम कितें जाणा, विश्वास गावडेक समाज सर्टिफिकेट सायन करपाचो अधिकार ना. तो समाज सर्टिफिकेट इल्लिगली सायन करून दितलो, त्यो सर्टिफिकेट घेतले लोक, आमचे एसटी सर्टिफिकेट काडटले, त्यो सर्टिफिकेट लावन मागीर खंय तरी जॉब घेतले जावं खंय तरी एडमिशन घेतले आणि ते जॉबान ती जर एडमिशनां जर कोणी थर्ड पार्टीन जर चॅलेंज केली खंयच्या कोर्टान वचून जाल्यार अन्याय कोणाचेर? ते कॅन्डिडेटाचेर न्ही. सांग पळोवया, कित्याक तुजी चुकी लागून तूं हात वयर काडटलो, तूं म्हणटलो ना पळय तेंच्यांनी कंप्लेंट घातली, आपूण समाजकार्य केलें म्हणटलो. तुका अधिकार ना तो. तुका जर तशें कितें आसा जाल्यार तुवें सांगपाचें जाय येवन. आज विश्वास गावडे आज विश्वास गावडेन एक तोय आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तोय आयलो विशय आयलो. तो म्हणटा की आतां निर्बंध घाल्ले आशिल्ल्यान समाजाच्या भुरग्यांक जर कोणाकय सर्टिफिकेट दिवपाक जाय, प्रमाणपत्र दिवपाक जाय जाल्यार खंयचेच हे ओपन ना म्हणटा. पळय सी कशें म्हणून तर आमी पयलींच हियरिंगां सांगलेलें न्ही की हो विशय आमकां न्यायप्रविश्ट करपाचो ना. आमी जाय जाल्यार एमिकेबली आमचे भितर बसया आनी आमी सोल्युशन काडया. हेंच्यांनी व्हेलें न्ही तें मुखार. अजुनूय कांय जावं ना. आयज निर्बंध घातला, एडमिनिस्ट्रेटराक प्रपोजल गेल्ले आसा. तुमकां जर विश्वास गावडे आनी प्रकाश वेळीप तुमकां जर खरेंच समाजाचें हित जर तुमी जर पळयता न्ही, हांव कितें म्हणटा, तुमी ते घेवन बसनाका. तुमी सांगा की आमी विड्रॉ करता, आमी कमिटी वयल्यान आमी देंवता आनी आमी सगळे मेळून परत इलेक्शन घेता. चल आमी तुमचे बरोबर आसा. ओके. आज आतां तुजे आसा तांकां धमक करपाची समाज हिता खातीर ना. तांकां फक्त आपले राजकीय पळय घालून आरोप करपा जाय. म्हाका अध्यक्ष जावपा नाका जावं आनी कोणाक अध्यक्ष जावपा नाका. आमकां ते जे प्रमाणे ह्यो संस्था तेंच्यांनी आपले हितून पाशान आवळून दवरले आसा पळय न्ही, त्यो तितूंतल्यान आमकां सोडपाक जाय. कित्याक पूण आवळून दवरले अशें सर? राजकीय फायदो न्ही. आतां आमचो प्रकाश वेळीप कितली पदां आहा तेजे कडेन सांग पळोवया. आदर्शाचो चेअरमॅन आसा तो, उटाचो प्रेसिडेंट आसा, गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाचो त्या बोर्डाचो मार्केटिंग बोर्डाचो तो थंय अध्यक्ष आसा. ते सायडीच्यान मागीर ते आनी एक बँकेचो तो अध्यक्ष आसा. दुसरे सायडीच्यान बँक जावं एनीवे म्हणटा हांव तुका. पूण इवन ह्यो ज्यो 2-3 गोश्टी सांगला पळय ह्यो समाजाचे संलग्नीत आहा न्ही, कळ्ळें न्ही. म्हाका सांग आयज पर्यंत प्रकाश वेळीपान सेकंड लायन लिडरशीप म्हणून कितले जाणां तयार केला? तो कोणाक तयारच जावपा दिना. इतली वर्सां जाली तो उटाचे प्रेसिडेंट आसा. आमच्या उटाचे बायलॉजा प्रमाणे सलग म्हळ्यार सतत 2 फावटी कोणीय ते प्रेसिडेंट मेंबर जावपाक शकना एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर. कित्याक तिसरी मनशाक आमी चान्स दिवपाक जाय. आतां तूं उटाचेच काडला पळय की त्या आजच्या प्रेसाक हांवूय आशिल्ल्यान हांवें ताका प्रश्न विचारिल्लो. बरोबर. की पयलीं असो एक समज आशिल्लो की 8 संघटना एकठांय येवन उटा ही एक संघटना हे केल्या.
सो आज ताणें कितें केलें की आमकां ते ए म्हणटा ते एक्स्ट्रा लावचे पडले, कारण ऑलरेडी उटा UTA हां, हां. म्हणून नांवाची एक ऑलरेडी संघटना थंय रजिस्टर जाल्ली. ओके. ताका लागून फकत टॅक्निकली हाका लागून आमकां ए लावचे पडले. पूण हे खंयच्याच असोसिएशन अलायन्सनी हां. हे फकत 14 मेंबर्सांनी हे केल्ली संघटना म्हणून स्थापन केल्ली सोसायटी. हां, हां. ताजे शब्दाक सांगपाक ती 14 मेंबर्सांनी केल्ली सोसायटी. एक जालें. हय. दुसरें हांवें ताका एक प्रश्न केल्लो की उटा संघर्श म्हणतो तांचो उटाचो पयलींचो स्पेशल सेक्रेटरी आशिल्लो उदय गांवकार, तो आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो. ताणें हें केलां की ताणें आपल्या पुस्तकाक बरयलां की सगळे ताणें 8 संघटनाची नांवां बरयल्यात आनी तातूंतल्यान ही फॉर्म जाल्या म्हणून बरयल्या. सो हांवें ताका विचारलें की आतां चुकला कोण, तूं चुकला काय उदय गांवकार चुकला. सो तो म्हाका हे उद्देशून म्हणालें तूं रायटर म्हळ्यार हांव. सो तूं रायटर तूं कितें बरोवपाक शकता. सो तशें रायटराक आपलो हें आसता. तो म्हणटा की आमी सगळ्याक घेवन मुखार वचपाचो हो आमचो हेतू आशिल्लोच ना न्ही. रजिस्टर जाला ते 8 संघटना आनी कांयच ना. सो तो म्हणटा ही 14 मेंबराची सोसायटी. सो हाजेर तूं कितें म्हणपा. पळय कशें जाणा पळय आतां ती कंप्लेंट थंय जावं पेटिशन थंय फायल जालें म्हणून एक एडवोकेट कितें आसता, एक कायदे भासता आपले डिफेन्स घेवपा खातीर लोकल स्टँडींग आमकां ना म्हणपा खातीर हे घेता. सो तेणें कितें केलें सांग, मे बी लास्ट सिग्नेटरीज आहा पळय तें पळयलें, बाकीचे मे बी मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन किंवा रुल्स एंड रेग्युलेशन वाचना आसतना रिप्लाय फायल करून सोडली. पूण म्हाका काळकूच दिसता प्रकाश वेपाची, तूं एटलिस्ट तें वाच आनी मागीर फायल कर न्ही. सगळ्यांक खबर आसा की युनायटेड ट्रायबल्स एसोसिएशन अलायन्स म्हणजे एक अलायन्स आमच्या ट्रायबल एसोसिएशनाचे ऑर्गनायझेशनाचे. आनी तुमकां समज चड म्हायती जाय न्ही तर मुद्दाम करून एडवोकेट गुरू शिरोडकर आयज तेणी नांव घेतलें प्रकाश वेपान, तुमी तेंची खास करून मुलाखत घेवची. कित्याक त्या टायमाचेर हे ड्राफ्टींग करपाक हे प्रपोजल पुटअप करपाक तेंचो कितें मोलाचो वांटो आसा. कित्याक गाकुवेत फेडरेशनाचें ड्राफ्टींग केल्ली तेणीच 1981 गाकुवेत फेडरेशन जन्माक घालपाकय तेजो हात आसा त्या टायमाचेर. तेन्ना पळय तुमी तुमचे पुस्तकान जे पुस्तक जे हेणी बरयलें पळय कोणी उदय गांवकारान, तातूंत तूं एक पॅराग्राफ तेजेर एक हेंच बरयता, एक सेक्शनच बरयता की कशे तरेन उटाचो जल्म जालो, तेंचें नांव दिता, तेंचे प्रेसिडेंटाचें नांव बरयता. कोण पब्लीश करता? उटा पब्लीश करता. तुजो ती संपटा ताजेर उटा म्हणल्यार ती संघटना न्ही, आमी सगळे वांगड्यांनी पयशे ताजेर न्ही. हांव तो जर म्हणटा उटा जर 14 जाणांची उटा आनी जर उटा समज जर ह्या बाकीच्या 8 संस्थांचो कांयच रोल ना जाल्यार तुमचें 2014 जे दशक पुर्ती म्हणून तुमी एक सोविनर काडलेलें पळय, त्या सोविनराचेर दुसरी पानाचेर सगळी संस्थांची नांवां आनी सगळी संस्थाच्या त्या वेळेचे प्रेसिडेंटाचें नांव कितें आसा सांग पळोवया. दुसरें हे 14 जाण म्हणटा पळय तुमी न्ही, हे 14 जाण जे आसा पळय ते तुमी फाटली जे रेजिस्ट्रेशनाची कॉपी काडून पळया. ताजेर जरी एसोसिएशनाचें नांव ना जाल्यार सुद्दां ते त्या टायमाचेर त्या हितून एसोसिएशनाक रिप्रेझेंट करताले. फॉर एग्जाम्पल आनंद गावडे रिप्रेझेंट करतालो आमचो गांवकुवेत फेडरेशनाक त्या वेळार 2004 सालां. तिसरें मेन मुद्दो कित्याक ह्या पॉयंटाचेर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान तेजे एडवोकेटाक तेंचे बरें डिस्कशन जालें. मेंबरशीप खंयचे अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्टा अंडर खंयची जर तूं संस्था समज जन्मान घालता जावं रजिस्टर करता जाल्यार ताका एक मेंबरशीप आसता. सो तितून भितर प्रायमरी मेंबरशीप हेतून कोण मेंबर जावपाक शकता ते डिफायन केल्ले आसा. कोण जावपाक शकता हितून इंडिविज्युअलाक कांयच रोलूच ना. ते म्हणटा तुका समज जर उटाचे जर तुका मेंबर जावपाक जाय जाल्यार तूं खंयचे तरी तिसऱ्या संघटनेचो पदाधिकारी आसता. इतकेंच न्ही पळय, कशें आहा की तेका 2 गोश्टी आसा. एक जनरल कावन्सील आसा आनी एक एक्झिक्युटीव कावन्सील आसा. जनरल कावन्सिलाक अदर एसटी एसोसिएशनाचे सगळे मेंबर येता. जनरल कावन्सिल मागीर मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर येता आनी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक तेंचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर ते एक्झिक्युटीव कावन्सिलान येता. म्हळ्यार प्रेसिडेंट हितून भितर प्रेसिडेंट डिसायड जाता, सेक्रेटरी भितर सेक्रेटरी डिसायड जाता आनी ट्रेजरर भितर ट्रेजरर डिसायड जाता. कळ्ळें न्ही. इतली वंडरफूल कॉन्स्टिट्यूशन हे कोण करपी म्हणून म्हणटा हांव तुका एडवोकेट गुरू शिरोडकर आहा पळय तेचे मुद्दम करून एकदां ताका विचारा. सगळी सत्य भायर येतलें. आज जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली तेन्ना प्रकाश वेळीप आनी विश्वास गावडे ह्या दोगांनी एक सामको गंभीर आरोप केला. तो म्हणजे ते म्हणटात की गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदा वयल्यान काडप, ताज्या फाटल्यान गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर निर्बंध हाडप
ताजे एकच आठवड्या भितर परत उटाचेर निर्बंध हाडप. हे म्हणटा तो एक व्यापक कटाचो एक हो भाग. तातूंत आमचेच कांय लोक, आमचे म्हणजे एसटीचे कांय लोक सामील आसात आनीक गव्हर्मेंटाच्या कोणाक तरी आशिर्वादान गव्हर्मेंट ऑफिसरांक ताचे भितर इनवॉल्व करून हे कारस्थान रचलां. तांचो सरळ आरोप आसा. दुसरो आनीक आरोप आसा की उटा ही आमी इतली वर्सां चलयिल्ली, आमचें रक्त आटोवन आमचो घाम गाळून वयर काडिल्ली संघटना. ताचे उटान जें काम केलां ताजे आज लोक फायदो घेतात आनी हे फायदो घेतिल्लो लोक हे समाजाक फूट पडपा खातीर ह्यो असले आमचेर केसी घालता म्हणून तुमचे डायरेक्टान तुमचेर आरोप केला. सो हाजे विशीं कितें म्हणल्यार कारस्थानाचें उलयता आसतना हेजी सुरवात केन्ना जाली तें पळोवपाची गरज आसा. गोमंतक गौड मराठा समाजाची सुरवात खंय जाली सांग पळया, केन्ना जाली ना तें सांगता. 9 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा सुरवात जाली. कालचे परचे प्रकरण न्ही. उटाची सुरवात केन्ना जाली 20 ऑक्टोबर 2024. ऑक्टोबर 2024 सांगता. गोविंद गावडे केन्ना काडला? हालीं काडला न्ही. कित्याक आतां पळय गोमंतक गौड मराठा तुका एक्सप्लेन केलें इलेक्शना लागून हें जालें म्हणून. उटाचें कित्याक जालें कारण तेका कारण आसा. तेणी 2 दशक पुर्तीचो येदो व्हडलो प्रोग्राम थंय फर्मागुडी हें केलो कळ्ळें न्ही. आनी फाटली जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पळय त्या टायमाचेर आमकां कळ्ळें की बाबा प्रकाश वेळीपा सद्या एज अ प्रेसिडेंट म्हणून वावरता म्हणून थंय. कित्याक आमकां खबर सुद्दां ना की हेणी इलेक्शन घेतली म्हणून त्या टायमाचेर कळ्ळें न्ही. कित्याक इलेक्शन घेतलें जाल्यार आमकां सगळ्या एसोसिएशनाक कळपाक जाय आसलेलें न्ही. हेणी मागीर ती कमिटी हांगा सबमीट केली पळय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान न्ही, तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा हेणी आपल्या जाय त्या मनीस घालून आमकां सगळ्यांना डावलून तेणी कमिटी काडला म्हणून. आमी इमिजिएटली 20 ऑक्टोबराक आमी सगळे मेळ्ळे एसोसिएशन एलएसएलचे मेंबर कळ्ळें न्ही. हांव तेन्ना गांवकुवेताक एफिलिएट आसलो. आमी मेळ्ळे, आमी बसले आनी प्रकाशाक इमिजिएटली जनरल कावन्सिलाचें मिटींग आपोवपा खातीर लेटर करपाक लायलें. आमचे तेन्नाचे गांवकुवेताचे प्रेसिडेंट एडवोकेट पालकर 22 तारखेक ताका लेटर गेला आनी ताका अशें लेटर केलें म्हणून पालकान प्रकाश बाबाक सांगलाय बी. तेजी कर्तव्य न्ही, जबाबदारी न्ही आमकां तें लेटर पळोवन आमकां मिटींग आपोवपाची, जावं कितें आसता तें मांडपाची ना. ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली ताका ना. आपले तेमाक पेटले न्ही तो की जणू काय आपुणूच हेजो हें. आनी हो कसले आरोप करता सरकारा कडेन आमी आसा काय तूं आसलो सांग पळोवया. आमचे सरकारा कडेन संबंद बरे आसा काय तुजे सरकारा कडेन संबंद बरे आसले? आयज गोविंद गावडे काडले म्हणून तुजे सरकारा कडेन संबंद बरे ना. आमी समाजा खातीर आतां न्ही. हांव जर फाटली 2011च्या पयलीं साकून हांव समाज तुमचो रोल कांयच ना म्हणटा. कितें कांयच ना म्हणटा तो आमचो विश्वास म्हणटा कांयच ना, तुमी कांयच केलें ना. रवींद्र गांवकर आमचे बरोबर आसा पळय, ही इज वन ऑफ द फावंडींग मेंबर ऑफ उटा. गोविंद शिरोडकर फावंडींग मेंबर ऑफ उटा. गोविंद शिरोडकर तर पेक्षा पयलीं साकून काम करपाक लागलो. प्रकाश वेळीप म्हणटा ते गोविंद शिरोडकराचें नांव बसून घेवपाचें ना म्हणून आपल्याक. ते कित्याक नांव घेवपाचें तेची काबस्ताद ना. ते घेत म्हणून सांग. तेका जर इतली काबस्ताद आसा न्ही, अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पेक्षा म्हाका ओपन चॅलेंज करता प्रकाश वेळपाक. तुवें न्ही हे तुमच्याच मनशां जे फावंडींग आसलेले मेंबर न्ही, गुरू शिरोडकर किंवा आमचो गोविंद शिरोडकर, रवींद्र गांवकर, ह्या मनशांक घे आनी लायव्ह प्रेस डिबेटीक बस दाखयता. आज मेरेन हो प्रकाश आमी आमकां केन्ना आपयता पळय, तुमी आपयता किंवा आनी कोण आपयता, आमी खास करून सांगता की समोरची ते मनीस आहा पळय प्रकाश वेळीप जावं तेंच्या ग्रुपाचे कोण एकट्या तरी मनशां घेया. आज मेरेन प्रेस कॉन्फरन्स जातकीर हांवें विश्वास गावडेकर घेतले. हय तूं येता साश्टेकाराक हय ना म्हणपाक लागलो. ताज्या पयलीं प्रकाश वेळपाक विचारिल्लें हांवें. मागीर ताजे पयलीं आज न्ही, ताजे पयलीं हें केलें तुमी येवपाक शकतात काय म्हणून. हेंचे कडेन आमच्या प्रश्नाचें उत्तर ना. खास करून म्हाजो सरळ आरोप आसा त्या टायमाचेर आतां कांय केलें ना म्हणटा पळय ते न्ही. 2022 जे जळीत कांड जाल्ले पळय बाळ्ळी न्ही, ते सगळे एक्यूज सुटलेले त्या टायमार सुटले कळ्ळें न्ही. गोविंद गावडे तूं कॅबिनेटान आसा, तूं सरकारान आसा. प्रकाश वेळीप तूं भारतीय जनता पक्षाचो उपाध्यक्ष का कोण खबर ना, आसूं येता एखादें. म्हाका सांग ते जेन्ना सेशन्स कोर्ट तांकां सोडटा जाल्यार तुमची उटा किंवा तुमची म्हळ्यार तुमी तुमच्या सरकार म्हणटा कित्याक तुमी सरकारान आसलेली न्ही, तुमची नैतीक जबाबदारी न्ही सांग पळोवया ते चॅलेंज करपाची. हायकोर्टान उटान कित्याक करूं ना किंवा सरकारान कित्याक करूं ना तें सोड. आमचो तेन्नाचो प्रेसिडेंट एडवोकेट सुरेश पालकर, हांव ऑन रेकॉर्ड आसा, म्हाजे कडेन एविडन्स आसा, तेणी प्रकाश वेळपाक सांगलें पळय सर हें अशें सारकी न्ही, आमी तें चॅलेंज करया म्हणून कळ्ळें न्ही. तेन्ना प्रकाश वेळप कित्याक ओगी रावलो? कितें म्हणपाक सांग ओगीर कांयच उलोवना. म्हाका सांग तेणी हायकोर्टान कित्याक चॅलेंज करूं ना म्हणटकीर जे डिस्ट्रिक्ट सेशनाचे जो निर्णय जालो पळय तो तुका मान्य जालो आसतलो ना.
पण दिलीप आनी मंगेशाक तुम्ही आपले स्वतःच्या राजकीय फायद्या खातीर 11 एक फावटी तुम्ही बळी दिलो, 22 तुम्ही परत बळी दिलो तेजो. तुमचो आतां उठाचेर तुमचो आक्षेप कितें अशें कितें सारकें चलना? उठाच्यावर आक्षेप म्हळ्यार उठा आपल्या जाय तशी हे लोक वापरता. पळय तुम्ही हांव तुका इन डिटेल सांग. 2004 उठाची स्थापना जाल्ली. 2004 ते 11 मेरेन आमी कितलीशीं आंदोलन पयलीं. विधानसभेचेर मोर्चा पयलो. 2011 बाळ्ळें व्हडलें आंदोलन जालें. 12 प्रकाश वैभवाक तिकेट मेळोना. रमेश तवडकराक मेळ्ळी. हेंचे दोगांचे दुस्मानकाय जाली. 12 ते 16 मेरेन बारीक बारीक खंय ऑपोजिशनाक बसलो, कित कित केलें. 16 एका बीजेपीन परत भितर घेतलो, पार्टीन उपाध्यक्ष केलो. कळ्ळें न्ही. आयज 16 साकून 18 मागीर गोविंद गावडे मिनिस्टर जालो. आयज आमी 25 आसा. कळ्ळें न्ही. तुमी जेन्ना सरकारान आसले पळय तेन्ना सांगताले ना 12 पैकी फक्त खंय 2च मागणी उरला आमच्यो, बाकीच्यो सगळ्यो जाल्यो. आनी आयज तुमी सरकारांतल्यान भायर सरतरी सांगता ना 2च मागणी जाल्या आनी आमची 10 मागणी उरल्यो म्हणटा तुमी. म्हणजे तुमकां जाय तसो तुमी उठाचो वापर करून घेता. हे योग्य न्ही. कित्याक पळय आमी एलायन्स कित्याक सेटअप केल्ली की आमचे प्रश्न सुटोवपा खातीर. हेजो वापर तुमी आपले राजकीय फायद्या खातीर करपाक लागले. म्हणून सगळ्यांच्यात पयलीं त्यांनी कितें केलें पळय, एलायन्सचे एसोसिएशन मेंबर आसले पळय ताका सिस्टमॅटिकली सायडलायन केले. आपल्या जाय ते मेंबरांक नॉमिनेट करून दवरले जेणे करून आपुणूच कायमच्या उठाचो प्रेसिडेंट उरपाचो. तूं 50 वर्सां उरचो प्रेसिडेंट उठाचो पूण काम कर समाजा खातीर. कळ्ळें न्ही. अशें करनाका न्ही. आज 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 ताणें सांगला, ताणें म्हणल्यार तो उलयलो ना, विश्वास उलयलो की आमी आतां वाड्यार वतले. सरकारान जो एसटीचेर अन्याय केला तो आमी सगळ्याक सांगतले. आनी जेन्ना बीजेपीचे लोक येतले तेन्ना तांकां विचारपाक लायतले की तुमी आमचेर हो अन्याय केलो कसो. एक जालें. तेन्ना हांवें ताका आनी एक प्रश्न विचारिल्लो. ते आज हे जाला की जर आमचो बीजेपीन जर अन्याय केला जाल्यार प्रकाश वेळीप आपल्या पदाचो राजिनामो दिवन म्हळ्यार पक्षाचो राजिनामो भायर सरतलो काय कितें. आनी दुसरे वचून तुमी लोकांक जे एसटीचो अन्याय जाला तांकां सांगतले की ह्या सरकारान आमचे अन्याय केला, ह्या सरकाराक भायर उडयात. अशें करतले काय म्हण. सो तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. ताका तांचें राजकीय कंपल्शन आशिल्लें असो ताका न्ही. सो एक म्हाका सांगात, आमी चर्चा थांबयता आसतना म्हाका एक सांग. सो हाजेर तांच्या आनीक आज मागणी आसा की ते म्हणटात की बिकॉज ऑफ दीस हे सायन करपाक हे प्रमाणपत्र दिवपाक मेळना, ताका लागून दोनूय हाज्यो संघटना वेल्यो ह्यो काडच्यो म्हणत, बंदी काडच्यो अशी तांची मागणी केल्ली आसा. कारण समाज हिता खातीर म्हणटात ते. सो तुका कितें दिसता हितूंत सरकाराचे रोल कांयच ना सांगपाचें. म्हळ्यार कित्याक म्हणटा हांव सरकाराची बाजू घेताच पण ना. कित्याक आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडटा न्ही. हांव कितें म्हणटा, तुका जर दोनूय संस्था जाग्यार घालपा जाय मरे जाल्यार तूं एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचें इलेक्शन घे न्ही पयलीं. आमी फाल्यां रेडी आसा. तूं सांग थंय आमी एक कॉन्सेन्ससाचेर येवया की आमचे ह्या दोनूय संघटना अशें जाल्ले कारणान आमकां त्रास जाता, समाजाक त्रास जाता, सर्टिफिकेट दिवपाक त्रास जाता, आमचे इश्यूज आतां मुखार घेवन वचपाक त्रास जाता. तेन्ना आमी दोनूय संघटनांचे परत इलेक्शन घेवया. तुमी तयार आसा? आमी तयार आसा. फाल्यां रेडी आसा. ताका सांग फाल्यां यो म्हणून सांग घेवन आमी परत इलेक्शनाक या म्हणून सांग. कळ्ळें तुका न्हू. पूण हेका नाका. कित्याक हो जर परत इलेक्शनाक गेलो न्ही ते डावपेच खेळोंक मेळपाना न्ही. एक खुर्ची वयतली तेजी. कित्याक ताका खबर तो जरी म्हणटा न्ही आमी लोकां कडेन वयतले, हांगा वयतले, लोक हे प्रश्न घेवन रावला ताका विचारपाक. कळ्ळें न्ही. आतां इतली मागण्यो आमच्यो, आतां राजकीय आरक्षणाची मागणी आमची कोणी पावयली दिल्ली मेरेन. तो आतां क्रेडीट घेता पळय न्हू, हो फक्त ती कोट घालून दिल्ली पावलो आनी कांय करूं ना हेणी. कळ्ळें तुका. सगळे जेन्ना आमी जितलें आंदोलन करताले, मेमोरंडम सबमीट करताले, इवन जे कमिटी आयिल्ली पळय तांकां डिस्कशन मागीर दिल्ली गेले, आमी एमपीक मेळ सगळें मेळ्ळें. हेचो काडीचोय रोल ना. हो फक्त येयल्लो आमचे मिशन सुद्दां हायजॅक करपाक, वन मिशन पॉलिटिकल रिजोल्युशन म्हणून घेवपाक. जेन्ना हो रिपोर्ट सबमीट जालो पळय न्ही दिल्ली पार्लमेंटान, त्या टायमाचेर हो ते एक मॅसेज सर्क्युलेट केली आनी एक मिटींग कॉल आउट केली. म्हणपाक लागलो कितें उठा आमची शेकन संस्था आनी हो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो विशय आसा तो आमीच घेवन मुखार वचपाक जाय. तुमी आमचे बरोबर रावा. हेंचे भरवशार रावल्ले न्ही जाल्यार आयज पार्लमेंटान बिल आसना आसलें. तांकां जर करपाचें आसलें न्ही 2025 रावपाची गरज नासली. हें तेन्ना 2012 जेन्ना बीजेपी सरकार येयल्ली पळय तेन्नाच जावपाचें. सो आतां सामकें हें करता आतां हो सगळो वाद आसा, मिटपाक जाय. करपाचें कितें? हय करपाचें कितें म्हळ्यार तेंचे पळय तेणी तो अप्रोच दवरपाचो. नाल्यार पळय आतां मॅटर इज सब्जेक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. तें डिसिजन जातलेंच. तांकां जर अर्ली रेजोल्युशन जाय न्ही तुमी येया न्ही आमचे कडेन. तुमी एज अ ते हड्डी फुलोवन येनाका. तुमी जशें आमी समाज बांदव तशें तुमी समाज बांदव. तुमी ते इगो आनी एटिट्यूड घेवन बसनाका. तुमी हांव कितें म्हणटा, तुमी बरे भशेन आमी ते दोनूय ज्यो कमिटी आहा त्यो डिजॉल्व करया
ती परत कमिटी काढी आणि कोण काडटली कमिटी? येस आमचे समाजाचे लोकच काडटली न्ही कमिटी. सो तुम्ही तो अप्रोच दवरा न्ही, आमी काडया फाल्यांच काडया कमिटी न्ही. सो ह्या साजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा ते आनी सांगला की आनी म्हजोय सुरवातेक चर्चा करपाचो हेतूच असो आशिल्लो की इगोज घेवन समाजाचें केन्नाच बरें जायना. खंयच्याय हातूंतल्या जेन्ना कन्सेसस आसता तेन्ना सदांच एक पावल फुडें घालपा खातीर तुका एक वाव आसता. बरोबर. सो मेन म्हणटा ते एक की एसटीचे राजकीय आरक्षण हो तांचो घटनात्मक अधिकार. सारकें. तो इतलो तेंप तांकां दिनासतना तांचेर अन्याय केला, घटनात्मक अन्याय केला. सादो सुद्दां न्ही. सो हे जर जातलें जाल्यार परत हांवें सुरवात केली तशेंच की सगळे घटकांनी आतां आपल्याले हेवे दावे किंवा वरचडपणा किंवा आनी कितें कुशीन धरून एकठांय येवपाक जाय आनी ताजे खातीर अशें कन्सेसस जाता जाल्यार ते करचे इतलेंच म्हणटात आनी आमी चर्चा थांबयतात. रवींद्र देव बरें करूं. देव बरें. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.